सकाळीच आर.एन.टी. डिपार्टमेंटान गेल्ली जी चोडणा फेरीचेर इश्यू विचारपा आनी आमी आतां दनपार म्हणसर पळयता की अनेक फेरी बोट बंद पडली. हेचेर तुमी कितें पळयता? सी दावजी तालतो जी फेरी बोट आसा ताचो व्हिडियो व्हायरल जाला की एक फेरी बोट मदींच बंद पडल्या. आतां जस्ट मिडिया कडल्यानूच आमकां कळ्ळा की ताचें इंजीन खंय त्या फेरी बोटीचें फेल जालें. सकाळीं आमी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटा कडेन सुप्रिटेंडंटा कडेन गेल्ले आनी थंय म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की ही वॉज क्लूलेस एंड ही हॅड नो आन्सर्स. जे आमी ताका प्रश्न विचारले ताचे कडेन एकूय उत्तर नाशिल्लें. जी ताणें सर्वे सर्टिफिकेट जी हाडून दाखयली ती नवी करकरीत पेपर म्हळ्यार कालूच तो प्रिंट मारून सायन मारून हाडून दवरला असो दिसतालो. वॉट इज दीस सर्वे सर्टिफिकेट? सकाळीं आमी सांगिल्लें की सर्वे सर्टिफिकेट इश्यू करता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेन्ना TM रिपोर्ट जेन्ना फायनल ताका दिता त्या बेसिसाचेर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट तें कितें रिपेर आसता रिपेर करून ती उदकान सोडटा. तो आमी सकाळीं पळयलो की TM रिपोर्ट थिकनेस मेजरमेंट रिपोर्ट म्हणटा तो नाच. ताजें क्लासिफिकेशन जे एज पर द न्यू IV Act 2021 which 10 meters and above has to have minimum IRS तेही ना. आयदर ताका आमी सांगलें बाबा IRS ना जाल्यार BV तरी घे, तेही तो घेना. तो वता आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें क्लासिफिकेशन घेता. आतां इन्फॉर्मेशन अशें की बोट फेरी बोट जेन्ना बुडली ताच्या दुसऱ्या दिसा पसून तांणी ह्यो सर्टिफिकेटी सायन केल्या. सो दीस मिन्स दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी कॅज्युअल इन अप्रोच. आमी सगळ्यांनी पळयलें की मंत्र्यान सांगलें की चिल्लर डिपार्टमेंट. आतां ह्या मंत्र्याक 30,000 लोक कम्युटर्स त्या फेरी बोटीन एवरी डे प्रवास करतात. सो हे 30,000 लोक चिल्लर दिसता ह्या BJP सरकाराक. तो सुप्रिटेंडंट सांगता पावस पडलो, उदक आयलें, भितर गेलें, फेरी बोट बुडली. सो असले वक्तव्यां सामको कॅज्युअल अप्रोच शोज that they are incompetent, they are intolerant and they are incapable to handle the administration of the state of Goa. गव्हर्नराकडे मागणी आसा की हे करप्ट सरकाराक इमिजिएट डिसमीस करचें, कित्याक हांगा सेफ्टी ऑफ गोंयकार म्हणटा ती ना, मातूय ना. सकाळीं वचून जर आमी घिराव घालून ताका आमी हें सुद्दां सांगलें की ज्या फेरी बोटीन बेटी टू पणजे ज्या फेरी बोटीन आमी प्रवास केलो तातूंत एज पर LAQ आन्सर जे मिनिमम रिक्वायरमेंट जे आसा ऑफ सेफ्टी त्यो सुद्दां त्या फेरी बोटीन नाशिल्ल्यो. ताणें थंय आमकां घुसपावपाचोय प्रयत्न केलो की ना तें आसा म्हणून. बरें जालें मिडिया थंय आशिल्ली आनी तांणी हें सगळें उक्तें केलें आनी दाखयलें की जे बॉय आशिल्ले ते फक्त 11 बॉय आशिल्ले, 9 मिसींग, राफ्टूय थंय नाशिल्ले. सो दीस इज द कायंड ऑफ गव्हर्नन्स हें BJP सरकार गोंयकारांक दिता. म्हाका वी कंडेम द एक्ट आनी म्हायती अशी मेळ्ळ्या की ते कुंबारजुवे कॅनलान तो हादसो जाला आनी त्या व्हिडियोन स्पश्ट दिसून येता की एक एम्प्टी बार्ज, म्हजी म्हायती प्रमाणे ती एम्प्टी बार्ज कोळसो घेवपाक वताली. ती आतां MPTन वास्को वचून कोळसो हाडपाक ती बार्ज येताली. सो हें सरकार कोळसो इज एट प्रायोरिटी दॅन गोवन्स लायफ. जे सरकार सामान्य गोंयकाराक जो बाबडो सकाळीं उठून कामाक वचून सांजचो घरा वता ताजी सेफ्टी हांकां ना. हांकां फक्त कोळशे आनी जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट हांचीच बॉल्सां भरपाक हें सरकार आसा.